मोगाच्या भावा भयणीनो, इतली इतलीशी चेडवां असतात. माय पाय तांकां बॅप्टिजम दिता, कोमिजाव दिता आनी कन्फर्मेशन दिता, तांकां बरें एज्युकेशन दिता, इंग्लीश मिडियमचें एज्युकेशन दितात. आनी जेन्ना त्या चेडवांचे काजाराचो टायमींग येता, ती चेडवां पळयतात आमच्या धर्मांत कोण IAS ऑफिसर आसा कितें, कोण व्हडलो बिझनसमॅन आसा कितें, कोण बरो शिकलेलो आसा कितें, तांकां जेन्ना तें कळटा की कोणच ना, तेन्ना ती चेडवां दुसऱ्या धर्माच्या चेड्या वांगडा मोगान पडतात आनी काजार जातात. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो धर्म सोडून वचतात. आमच्या गांवांत आतां 5 चेडवां आसात, ती भायर दुसऱ्या चेड्यांनी हाडलेलीं आसात. आमच्या धर्मांत चेडवां मेळत नात. कित्याक ती चेडवां दुसऱ्या धर्मांत वचतात. कितें फायदो ह्यो? आमच्या भुरग्यांकी बरें एज्युकेशन मेळूंक जाय, हायस्ट एज्युकेशन मेळूंक जाय. जेन्ना हायस्ट एज्युकेशन मेळटलें तेन्ना हीच चेडवां आमच्या धर्मांत काजार जातलीं ना, तर हीच चेडवां भायरच्या लोकांची भायरच्या जातींत काजार जातलीं. मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हणून आमच्या धर्मांत बरें एज्युकेशन जाय आनी हे सगळे डुप्लिकेट जातले. आमचे चेडे दुसरी भायरच्या धर्माचे चेडवां आनी सगळे डुप्लिकेट आमचो धर्म जातलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आतांच तुमकां सांगता हे जातले.